तुमच्या इथून वेलकम करता तुम्ही अजून मागीर पळोवया आतां नाका आतां उलोवपा नाका ताजेर सरकाराच्यान ताजें कांय करपाक जायना आनी आतां ती उरतली काय ना उरतली हो पयलीं तांकांच पयलीं प्रश्न पडले कडेन आसा सो तांकां ते पळोवन घेवन फार्माचे कितें जालें तें सगळे विशय घातले कडेन आसा आमी घेतले असेंब्ली टायम टू टायम घेतले तुम्हाला रिटर्न ॲश्युरन्स दिला दोन खंयचे संगिनी फार्म दिल्ले कडेन आसा पूण थोडी तितले त्या प्रमाणात ना ते विचार करचो पडटा ताजेर आमकां आतां ते असेंब्ली फ्लोराचेर काडटले आमी तसंच बाबा फाटीं शरद पवार तेतून गोंयांत येयल्लो ताणें तेतून म्हटलें यांचो विशय सगळे पासून सॉल्व जावपाक जाय आं यू हॅव बीन फायटींग ऑन दीस शुगर केन इश्यू हय तुमकां दिसता गव्हर्मेंटान जेन्ना तुमी इतले हें घातले तुमी तुमचो प्रोजेक्ट ना रिपोर्ट आतां पयर आमी फाटलें धरणे धरलेले तेजे नंतर तेणी काही प्रमाणात ते इश्यूज तेणी हाती घेतले हांव ना म्हणना फॅक्टरी केन्ना चालू जाता हें इन्शुरन्स तेणी आतां हावजान दिवचें पडटलें परत फॅक्टरी चालू जावपूच चड इम्पॉर्टंट जाल्यार ते शुगर केन स्लो ऑन दीस इश्यू गव्हर्मेंट स्लो आसा हेजेर खूब स्लो आसा कांयच करिना ना खूब स्लो आसा म्हणजे साळावली धरणग्रस्तांचो विषय करपाक 40 वर्सां 48 वर्सां जाली आतां आनी म्हाका दिसता अजून पर्यंत सुटाव जालें खुबशे विशय उरले कडेन म्हणटा तातूंतलो तातूं आमी मेन इम्पॉर्टंट इश्यू घेतले एक सर्वे करपाचें जितली जमीन अजून गव्हर्मेंटा कडेन उरले कडेन आसा WD डिपार्टमेंटा कडेन आनी सेकंड थिंग व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू आसलो तो आमचो क्लास 2 टू क्लास 1 करपाचो सगळो प्रोसिजर आमी टायम टू टायम सगळो हाडून घेतलो म्हणजे सगळं व्यवस्थीत करून आतां म्हाका दिसता नोव्हेंबराची 15 तारीख पर्यंत ऑर्डर्स दिवपाच्यो आशिल्ल्यो पूण म्हाका दिसता ताजे पयलींच जेन्ना गव्हर्मेंटांतल्यान आमकां भायर सरपाची परिस्थिती आयली ताजे नंतर सगळो जो कामकाज आसा तो हेल्डअप जाल्ले कडेन कित्याक आतां म्हाका गव्हर्मेंट विचारपाक जाय म्हाका गव्हर्मेंट टार्गेट करता सगळ्या बाबतींत टार्गेट जाल्ले कडेन आसता आतां टार्गेट विशय खूब आसा ब्रिजाचे इश्यू आसा हॉस्पिटलाचे इश्यू आसा आमचो संजीवनीचो आसा तेजे नंतर FRCचो आसा मागीर आमचे धरणग्रस्तांचो आसा भरपूर विशय आसा विशय ना आसना अजून पर्यंत सांग्याक सगळ्यांनी दोळे धापलेलेच आसा हे जितली गव्हर्मेंट आयली तेणी अजून पर्यंत दोळे धापले हाजे फुडें कितें जाता तें पळोवया पूण तुमी BJP बरोबर ना म्हणून तुमकां टार्गेट करता कोणाक तुमी BJP बरोबर ना म्हणून तें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा मरे तें हांवें सांगपाचो मुद्दम आवाज बंद करता आत्तां गव्हर्मेंट जो आमची गव्हर्नर स्पीच आशिल्लो तो 3 मिनटांचे वयर जाले कडेन ना हेजे वयल्यान विचार करा तुमी आयज 1-1.5 वर्स कोवीड जालें बरो प्रोग्राम गव्हर्मेंटान सांबाळ आसतलो मे बी ना म्हणना पूण तातूंत भितर खुबशे मिसमॅनेजमेंट बी जाल्लो कडेन आसा सो आयज थंय तर उलोवपाची संदी ते सारकी ना 3 दिसाची टेर्मिनर कितें कंप्लीट जातली बिजनेस सो तुमी विचार करा ह्या हावजांत तुमी टायम टू टायम येत आसा तुमी विचार करा मिनिमम एक 21 दिसांनी तरी हें जावपाक आसलें आतां कोविडाचो कांय भंय ना सगळे आमदार कोण मरतले कोण भिवपाची गरज ना हांव येवंक सांगता कित्याक सगळे प्रोग्राम सगळे जाता टायम टू टायम गव्हर्मेंटा सगळे प्रोग्राम जाता इफी जाता बाकी जाता सगळ्यो गोश्टी घडटात कन्व्हेन्शन जाता सगळें जाता आनी मोठी मोठी गर्दी कसलेच म्हणजे जो SOP आसा तो सांबाळान जाता जाल्यार असेंब्ली भितर हे आमचें कामकाज वाडून धरपाक कितें प्रॉब्लेम आसा गव्हर्मेंटाक सोशल डिस्टन्सिंग ऑलरेडी म्हाका दिसता कोवीड जावचे म्हणजे हें केन्ना तरी खबर आसलें वयर बसलें तेका कळ्ळें तुका सगळें बेंच सगळें सोशल डिस्टन्स सांबाळून आसा ओके प्रसाद कांय ना अनेक विशय म्हणटा पळय अजून ते IITचे सांगेचे IITचेर कांय विचारना बाबा तांकां सांगलां की सांगपा तें IITचे सद्या म्हाका कांय उलोवपाचें ना गव्हर्मेंट खंय आसा IITचेर गव्हर्मेंटाक पयलीं खबर ना मागीर पळोवया कितें आसता